मंगळारा मध्यराती प्रधानमंत्र्यान काळ्या पैशांचेर आनी नकली नोटांचेर सर्जिकल स्ट्रायक केलें। पोरण्यो 500 आनी 1000च्या नोटींचेर मंगळारा मध्यराती सावन बंदी घाल्या। प्रधानमंत्र्यान देशाच्या बऱ्या भविष्या खातीर हो हितकारक थाराव घेतला। ह्या निर्णयात केंद्र सरकारा वांगडा राज्य सरकाराचोय तेंको सामान्य जनतेक आसतलो अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलां। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। इट इज प्रो पीपल डिसिजन। हाच्या खातीर सामान्य मनशान पॅनिकी करची न्हय। 2-3 दीस गडबड जातली, पूण सामान्य मनशाक खंयच भुरदंड जावचो ना हाची काळजी केंद्र सरकार घेतले आनी राज्य सरकार ताच्या बरोबर आसतले।